भायर गेल्ली. सो जेन्ना आमी घरा येयले 3 वरांचेर शेजरी सगळीं धांवून येयले आनी वचनात म्हणून लागले उजो पेटवला म्हणून. हिंगा आयल्यान येवन चोयल्यार सगळें लासून काबार. पयले खंय लायट गेलोले. लायट घेवन वचून तेमकां खंय वायराचे वास येवपा लागले. मागीर हिंग फायर ब्रिगेडा हाडला, पुलिस कंप्लेन केला आनी तेमी येवन मागीर ते उजो सगळें पालयला तेमी. कितें आशिल्लें घरान तुगेलें? घरान टीवी हाडलोले, फ्रीज हाडलोले, शोकेस हाडलोली, बेड हाडलोले, कबड हाडलोले, पयशे हाडलोले भितर, डॉक्युमेंट्स हाडलोले. पयशे 10,000 हाडलोले. ते भायर मुगे चेडवा गेले तेगे कितें तें खबर ना, तेंय कामां वयता, तेगले थोडे पयशे हाडलोले. आनी बारीक बारीक वस्तू लायक इंडक्शन हे भांगर बी कितें आशिल्लें? ना भांगार नाहलोले. कितले सुमार एस्टिमेट म्हणजे पत्रे बत्रे सगळे दवरून अरावंड 80,000 तेश करून जातले ते. फेर बेर सगळे गेला, कांयच उरूंक ना. हांगा हात्याचे आहाय आमी सालवार आनी कांयच ना. हांव मुगे घोव मुगे चेडू आनी चेडवागे एक फ्रेंड आसलोले, ताकाय दवरलोले आमी. ते एक बाराबोत काम करतात, भाड्यान रावता म्हणून हांवें म्हणलें हिंगा राव आमचे भुरगे. आमी आहाय न्हू ताका लागून ताकाय दवरलोले.